दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण ही वेंचणुका पयलींचो सरकाराचो स्टंट आसा। सरकार जनतेच्या दोळ्यांक उदक लावपाक कसल्यो येवजण्यो राबयता असो आरोप शेनवारा वास्को जाल्ल्या बसकेंत राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष जुझेफ फिलिप डिसोजा हांणी केला। अध्यक्ष खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। About 1,50,000 family आणि कार्डा येणी घेयली चितून हे की केन्नाय तरी असली गरज पडली जाल्यार ह्या कार्डाचेर ह्या स्किमीचेर बेनिफीट लोक घेतलो आनी लोकांक जायते जाणांनी ह्या बेनिफिटाक लागून ही कार्डां तेणी घेतली। पूण ह्या गव्हर्मेंटान थोडीच हॉस्पिटलां आयडेंटिफाय केली म्हणजे ही स्कीम ह्या हॉस्पिटलांनी मेळ। पूण म्हाका एक दूख दिसता आयज सांगपाक, आयज ह्या शहरान येद्या व्हडल्या वास्को शहरान आयज पासून ह्या गव्हर्मेंटान एक देखून हॉस्पिटल आयडेंटिफाय केलो ना। हे पासून जरी तर गव्हर्मेंट दुसऱ्या चिंतून फटोवपाचें वो कोणाकूय इलेक्शना लागून भुलोवपाचें बोगले हाडपाचें हे तर करता जाल्यार चुकीचें। लोक कितलेंय देखून केल्यार लोक बोगले रावपना आनी बोगले येवपाना, कित्याक लोकांक आयज त्रास पडटा, आमचे वोटर भाव भयणांक ते त्रास पडटा। त्रासान हे जें करता जेन्ना हे भाशेन तर फटोवन कितें करपाचें हें चुकीचें। हांव म्हणटा गव्हर्मेंट म्हणटा तो कोणाक, गव्हर्मेंटान सगळ्यो फॅसिलिटी अवेल करपाकूच जाय। जाय ते गव्हर्मेंटान लोकांक ह्यो फॅसिलिटी दिवपाक जाय आनी ह्यो फॅसिलिटी घेवनूय हे भाशेन तर त्रास पडटा जाल्यार गव्हर्मेंटान लोकांची फकाणां करप नाय। तेच्या भायर आमी आमच्या वतीन एक अशेंच सगळ्या हॉस्पिटलांनी फोन करून विचारलेले खंय खंय घेता आनी खंय ना। आमकां काही हॉस्पिटलांनी सांगलां की गेल्या 2 म्हयन्याच्यान इवन औषधांची बिलां तेंच्यांनी सेटल केल्लेली ना। तेच्या भायर जेन्ना पयलींची स्कीम आशिल्ली 1.5 लाख रुपया एक मनशाक मेळटाले आनी आयच्या दिसाक ते 3 लोकांक 2.5 लाख दितात। इतल्या लेवलीची ही स्कीम रिवायज केल्या उपरांत सुद्दां ते कित्याक फॅसिलिटी दिवपाक शकना। गोंया भायर हेंच्यांनी 4 हॉस्पिटलांची नांवां दिल्या पूण तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर आनी तेंचे मेरेन कशें पावपाचें हेची कांयच लिंक दिल्ली ना। जितल्यो 447 फॅसिलिटीज हेंच्यांनी बरयल्ल्यो आसा तेतून थोड्यो फॅसिलिटीज अश्यो बरयल्ल्यो आसा। पय हॉस्पिटलान हेंच्यांनी प्लास्टीक सर्जरीची फॅसिलिटी बरयल्ली आसा, जेन्ना पय हॉस्पिटल प्लास्टीक सर्जरी करना, दे डू नॉट हॅव एन प्लास्टीक सर्जन। सरकाराक हें विचारप आसा की तुमी लोकांक अशा भशेन कित्याक फटयता? फक्त येता ते इलेक्शनाक तुमकां वोटां जाय म्हणून आमी मागता सरकारा कडेन की जे आयच्या दिसाक हेंच्यांनी ह्या लोकां कडल्यान 200 आनी 300 रुपया घेवन ही कार्डां केल्ली आसा आनी जो प्रिमियम हेंच्यांनी इन्शुरन्स कंपनी कडेन डिसायड केल्लो आसा तेका हेंच्यांनी जस्टीस करचो। हें आयज जें कितें ते करता तें चूक आसा हें आमकां सांगपाक जाय।